रोखडेच JSW जे गार्डन मेंटेन करता हे आनी ते न्यूटेंतले तांकां सांगिल्लें की हे वरते एकदां वेवस्थीत मेंटेन करपा जाय म्हणून आनी तांणी पावसाक राविल्ले कित्याक पावसान सगळें झाडां पिडां बरी जाता म्हणून सो तांणी पयर आमी जेन्ना तांचे कडेन मिटींग घेतली ताणें सांगलां की ह्या नेक्स्ट विका भितर आमी हें स्टार्ट करता. हुतात्म्याचें आमी सुशोभीकरण करपाचेय बी आमचो प्रयत्न आसा. हांगा आमचे हुतात्म्याचें स्मारक दवरपाचो आमचो एक यत्न आसा. सो तो सगळो एक बरो हो जो हें आसा परिसर जो आसा तो एक सेंटर परिसर वास्को खातीर आनी तो एक बरो करपा खातीर आमचो प्रयत्न आसा आनी फुडल्या काळान तो जातलो. ह्या एक म्हयन्या भितर तो जातलो. म्हणजे तें एक रेवोल्युशन स्टार्ट जावपा जाय. म्हणजे खंय तरी जें आमकां आमच्या पुर्वजांनी दिलां, जें आमकां गोंय आमकां एक सुंदर भांगराळें गोंय म्हणटा आमी, तें आमच्या हातान दिलां. तें म्हाका दिसता आज खंय तरी आमी टिकोवन दवरपाक ताची नितळ गोंय सुंदर गोंय आमी तशेंच टिकोवन दवरतले जाल्यार सगळे आमी लोकांनी मेळून तें टिकोवन दवरपा जाय. एक कोण हें टिकोवन दवरूंक शकना आनी त्या खातीर हांव सगळे गोंयकारा कडेन ह्या दिसा मागता खंय तरी आमचें गोंय नितळ दवरपाक, स्वच्छ दवरपा खातीर आनी पर्यावरण आमी राखपा खातीर जें कितें करपा जाय तें सगळें मेळून आमी वांटो घेवया आनी आमचें गोंय सुंदर करुया.